मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. पूण तूं बेथलेहेमा एफ्राता, जुदाच्या कुळामोदे तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायेला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो ओरोम न्हय आतांचो, पूण भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. त्या पासत जी जल्मा हाडची आसा ती जल्मा हाडी पर्यान सर्वेस्पोर तांकां सांडून दितलो. उपरांत ताच्या भावा भयणींचो एक उरलोलो जमो इस्रायेलाच्या पुता धुवांच्या एकवटांत परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकोवन तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिणांक चोरयतलो. आनी ती भिरांती विणे रावतली, कित्याक तेन्ना थावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमांचेर पर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब तुज्या मुखामोळाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायेलाचो गवळी तर आयक आमकां. तुज्या मुखामोळाचो परजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. जबाब तुज्या मुखामोळाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दोळबारांच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागतांव, आमचेशी परतून ये. स्वर्गार थावन नदर मार, हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. जबाब तुज्या मुखामोळाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुषाचेर, तुवें बलिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर. आनीक कोदींच तुजे सोरशिलीं आमी कोडसरून वेचिनाव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणतल्यांव. जबाब तुज्या मुखामोळाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. हेब्रेवांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. संवसारांत येताना जेजून अशें म्हणलें, योद्न आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या कवळ्याचेर म्हजे विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणें तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद्न आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तरी आसतना हें सगोट समूर्ती प्रमाणें ओंपतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय हांव येतां. तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हे परी पयली बंदाबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच खुशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच फावटी योद्न जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचें उतर हें. उद्गार. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन. जावं म्हजे सवे तुज्या
उतरा पोरमाणे. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगरांचेर आसत्या एका शारांत दौडवडून गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलोल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, ओस्त्रियां भितर तूं सोदोय आनी सोदोय तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोमयाची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें? तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडोना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें स्वतमानलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडतलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान शुभ वर्तमान परगटचें मिसांव खुशालकायेन आनी उर्बेन सगळे सुवातेर पावूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी अनितीचेर, भ्रश्टाचाराचेर आनी समाजीक वायटाचेर आड झुजूंक आनी समाजांत बरेपण विस्तारूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या देशांत आसलेल्या दुर्बळ आनी गरजेवंत दियोसिसींक शुभ वर्तमान परगटच्या वावरा पासत आमचो आदार आनी तेंको दिवंक बापा लागीं मागुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचे दाखोवणेचो समारंभ आमकां आमचो भावार्थ न्हवसरूंक आनी सगळ्या सवें भावपण बांदूंक सोयेग जावंक बापा लागीं मागुया.